संतू संतू म्हणेंगे सत्तू संतू आमचे नाव आहे बरी मॅच येतात संतू आणि सत्तू भारी कॉमेडियन आहे बरो कॉमेडी करता Assalamu alaikum, sat sri akal, devaradis makta, namaskar madregla. Good day everyone. Those who are watching this video, thank you so much for watching. Those who are in Mississauga, especially this Canada to Canada channel is from Canada. So if you are living in Mississauga, Brampton, Caledon or Hamilton, somewhere here in GTA, as you all know that fashion is so important in this world. Tailoring, like stitching or designing clothes. So always approach when I need something for my family or my friends. I recommend them come to this place. We have a gentleman here. His name is SATHU Tailor. So why I'm making this video? He's in this profession for last how many years, SATHU? Past 45, 50. 45 to 50 years clothing. He is a tailoring. When you say tailoring, he got a lot of other things too, like stitches for kids and weddings, gown. Yeah, lots of alterations, especially here, lots of alterations. Lots of alterations and all that. So let's ask him few questions. So when I was passing by, I said let's introduce you, because you guys maybe need him for your stitching or doing anything related to the clothes. So come and talk to him, or I have some information of his tailoring. You can see here his card, SATHU Tailor. We have his number also, cell phone number. And you can book an appointment, come here and meet and talk to him. Let's talk to SATHU about his journey in tailoring. SATHU, thank you for joining to Canada to Canada. Urdare, Tulu, those who have followed me in Tulu and Konkani, amche gaunche munis kuni anga rasa zalare, te padeta zalare tankai bari gawar, wostur muntana fashion muntan amkaitlo mog. So SATHU mustu san olkadat, Mississauga ante Canada ante tumniyat, GT ante taka olkanatlo kunina स्टिचिंग आणि टेलरिंग आणि ताका मस्त तो आम काही सपोर्ट करता आम्ही ताकाय सपोर्ट करीजे तो ताजे घरात ताजे लहानशे शॉप म्हणल्या पर्यंत आसा आणि तो घरात स्टिच करता. सो SATHU, पहिल्यान तुका सवाल, when you started this business? This is I starting when I learning this job is like I am 16 when you are age of 16. Age of 16 you can say that age we started going to college or school early age, in the age of 16. Tailoring ante taka bari mona alle तसे मग तू स्टार्ट केले. मग ते नाव शिकवून मग त्या प्रांतात दुबई पावलो, दुबई जाऊन पोलिसांचे टेलरिंग चे करना आलो. पोलिसांचे मला पोलिसांचे ट्रस्ट आणि युनिफॉर्म आणि पडा हां मग त्या प्रांत मग अंगा येऊन चान्स मिळले, अंगा येलो आणि अंगा याने पार्ट टाइम खातीर घरात आम्ही सुरू केले. सोडून आहे तुझे टेलरिंग आहे सोडून हे म्हणजे हॉबी आणि अंत तो कंटिन्यूस करता सर. पटल्या ताने म्हणे 40 वर्षांत जाऊन एक फॅशन आलो मनीस आणि ताने ताजे गिव अप करू ना ताजे टेलरिंग आणि आज तो कुशेन असा की तांक म्हणणार कले टाइपचे तुझे बिझनेस करताय ते केदाय तू कंटिन्यू केल्यार ताका एक बेसाव हे असा आणि ताका एक फुलफिलमेंट असा. सो SATHU ताजे टेलरिंग कंटिन्यू करते असा, ताका आमचो सपोर्ट घरात ताजे शॉप असा आणि तो कले नमनेची वस्तू तुका कले खंयचे नमनेचे ऑल्टरेशन कॉले हाले राव कर दिता वय सडाव जावन मस्त जावन हांगा जावन वडल सांगले बरी येता ताका कॉन्टॅक्ट करता. स्टिचिंग जावंक पुरो वस्तू गाऊन काजाराचे ओकेजन येता, तुमचे कुंभाराचे ओकेजन येता तुका मेळी येता आणि तो 100% डिस्काउंट आसा, बरी प्राइस काय तो काय तुमका वडले काय चार्ज करना. वडल्या तुम्ही काका शॉपिंग सेंटर वेशा जाल्यार तुमका गुत्त आसा टेलरिंग कितले एक्सपेन्सिव्ह आसा म्हणून. पण हांगा SATHU आसा, SATHU कडे ताजे उलय आणि ताजी एक ताका एक्सपिरियन्स जाता, आमकां मिळिल्ले बरी जाता. आमकां वळख जाल्ली म्हाका दिसता फाटल्या एक 10 वर्सां आमी कॉन्टॅक्ट आसा. फर्स्ट म्हाका दिसता हांव तुका मेळिल्लो मंती फेस्ताच्या ब्राम्पटनान फर्स्ट होय. तशें आमची SATHUची वळख जाली. म्हाका SATHU टेलर मस्त कडेन आयकलां नांव, पूण एक फावटी आमकां ताका मेळचो अवकाश मेळ्ळो आणि हांवें ह्यो व्हिडिओ काला करचे म्हळ्यार आतां मस्त जाण आमचे गांवचे जावंक पुरो मस्त जाण अर्ली टॅलंट मनीस आसात, तांचे जावंक पुरो ल्हानशे बिझनेस करते आसात, तांकां एक आमचो सपोर्ट दिया आणि पाठिंबो दिया. कित्याक म्हळ्यार एक इंट्रस्ट त्या मनशाक आसतना आमचो सपोर्ट जावंक पुरो कम्युनिटी, जावंक पुरो फ्रेंड्स येया आणि ताका ताज्या टेलरिंग बिझनेसान ताकाय सपोर्ट करा म्हणून रिक्वेस्ट करते आसा. संतू म्हणेंगे सत्तू आमचे नाव आहे बरी मॅच येतात संतू आणि सत्तू. भारी कॉमेडियन आहे, बरो कॉमेडी करता आणि ताजी फॅमिली हांगासर आसा. मिसेसागांत
तुम्ही कॉल केल्यावर तो इन्फॉर्मेशन दिता खंयचे एड्रेस लोकेशन आणि पुरा केदाळ तांका आणि तू अवेलेबल केदाळ आसा सडा वचून हांव सडात जावन शनिवार आयतारा 9 ते 1 9 to 1 ऑन सॅटर्डे एंड संडे 9 to 1 वीकडेज संजे राउंड 4 ते 7 म्हणसर 4 to 7 वय वीकडेज ती अवेलेबल आसा तू स्टिच करता ही वस्त्र आणि अल्टरेशन करता वस्त्रांचे अल्टरेशन हांवें सडात जावन अल्टरेशन करते आणि हांगा अल्टरेशन शर्ट मेळटा म्हाका अल्टरेशन म्हळ्यार एक ल्हानशी कामां ल्हान कामां व्हडली कामां अशी म्हळ्यार व्हडली कामां करता थोडे ड्रेस कोणी हाडटात कंप्लीट चेंज करूंक आसता चेंज करूंक आसा ताचे डिझाइन चेंज करूंक आसा परत एक आयले ताचे फुल नेक कने ताका हांगा हाफ करूचे पडले करेक्ट ते अल्टरेशन जाता पुरानी अल्टरेशन जाता करेक्ट सो उगडास दोरा मेनली अल्टरेशन जॉब अल्टरेशन म्हळ्यार तुमकां वस्तूरांचे गुप्त आसा ल्हानशे कामां जावंक पुरो पूण ते तातूंत वस्तू व्हडले काम ल्हान जाता सो तशें जाल्यार अल्टरेशन कले तुमचे करूंक आसले जाल्यार सत्तू घेवन मेळा ताचे नंबर आसा हांवें दिला सत्तू परत एपटी देव बरें करूं तुज्या ह्या कामांत तुका बरें मागता आनी आमचो कम्युनिटी जावंक पुरो आमचे गांवचो लोक जावंक पुरो तुजे येवं दी मेळोवन दी उलोवन दी आनी तुका कळ तांकांय सपोर्ट कर आनी ते तुमकां सपोर्ट करतले वस्तू देव बरें करूं आनी मेळटा थँक्यू सत्तू टेलर थँक्यू थँक्यू बाय